गोवा बोर्डाच्या एसएससी एग्जामीचो रिजल्ट ब्रेस्तारा 25 मायाक जाहीर जातलो। सकाळी 11 वरांचेर बोर्ड रिजल्ट डिक्लेअर करतलो। वेबसायटीचेरूय रिजल्ट येतलो। हे फावट 19,358 भुरगीं एसएससी एग्जामीक बसल्यात। प्रुडंट टीव्ही, फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सएप आणि वेबसायटीर तुमकां रिजल्टाचेर लायव्ह अपडेट्स पळोवंक मेळटल्यो। This year, Goa board has conducted the SSC examination in the month of April 2017 between 1st April 17 to 21st April 2017 at 27 examination centers throughout state. Total 19,358 students appeared for the examination. Out of this, 9,828 were girls and 9,530 were boys. Now the result will be declared on tomorrow, that is on 25th May 2017 at 11 AM. The result is available on the website www.schools9.com, www.examresults.net, www.knowyourresult.com. So kindly check your results on net and get happy. Then the alternative arrangement is also made that SMS services are available, and through the SMS also students can check their results. The SMS services are available on Goa 10 space seat number, then dash send it to 5676750, GB10 space seat number dash send to 5424. सकाळी 11 वरांचेर गोवा बोर्ड रिजल्ट जाहीर करतलो। प्रुडंट टीव्ही, फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सएप आणि वेबसायटीचेर रिजल्टाचे अपडेट्स दितले। गोंयकारांक 10वेचे परफॉर्मिंग स्टार्स पळोवंक मेळटले। रिजल्टा खातीर बोर्डान ह्यो वेबसायटी जाहीर केल्या। भुरग्यांक स्कुलांनी 27 मायांक पासिंग सर्टिफिकेट मेळटली। सकाळी 10 ते 1 मेरेन सर्टिफिकेट घेवंक मेळटली। मात हे पयलीं शाळांनी बोर्डाचो रिजल्ट शिक्षण खात्यान नमूद केल्ल्या सेंटरान घेवचो पडटलो। मुरगांव तालुका खातीर सेंट एंड्र्यू इन्स्टिट्यूट वास्को, काणकोण आनी साश्टी तालुक्या खातीर लॉयला हायस्कूल मडगांव, केपें सांगे SES हायस्कूल कुडचडे, फोंड्या आनी धारबांदोडा खातीर आल्मेदा हायस्कूल पोंडा, तिसवाडी प्रोग्रेस हायस्कूल पणजी, बार्देस आनी पेडणे खातीर ज्ञान प्रसारक विद्यालय म्हापसा आनी दिवचले आनी सत्तरी खातीर प्रोग्रेस हायस्कूल सांखळी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वेटरनरी दोतोरांनी सत्तरीत पाली गावात मेल्ल्या गोरवांचो पोस्टमार्टम केला। पोस्टमार्टमाक तांकां गायच्या पोटात जीन्स पॅन्टीचे कुडके, कपडे, प्लास्टीक पिशव्यो, रबर, पणसाची चारां, भिकणां असल्यो पचनाशिल्ल्यो गजाली मेळ्ळ्यात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एका सप्तकात येतलो। 4 दिसां फाटीं वेटरनरी दोतोरांनी गायच्या रक्ताची 4 तरेची सॅम्पलां आनी शेणाचे सॅम्पल टेस्टिंगाक धाडल्यात। तोय रिपोर्ट 4 दिसांनी येवपाचो। वेटरनरी दोतोर निसेट डॉक्टर नरेंद्र नायक, संदीप गांवकार, वासुदेव धुरी आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांनी पाली गांवांत एका मेल्ले गायचो पोस्टमार्टम केलो। पोस्टमार्टमांत तांकां गायच्या पोटात गार्बेजींतल्यो गजाली मेळ्ळ्यात। पोस्टमार्टम केला आनी आमी सॅम्पल कलेक्ट केले। ते सॅम्पलाचे टेस्ट जातले आनी तेजे उपरांत मागीर आमी रिपोर्ट कित मेळ्ळें सॅम्पलान। सॅम्पल कलेक्ट केला, सो सॅम्पल टेस्टिंग जातरी मागीर आमी रिपोर्ट दितली। न्ही पोस्टमार्टम केलें पळय तातूंत कितें मेळ्ळें तुमकां। आमचे जे रिपोर्ट वयतले ते लॅबाक वयतली। लॅब रिपोर्ट मेळटकूच आमी कितें तरी सांगूंक शकता न्ही सर, तशें प्लास्टीक बी काडला तेमी पयल्यान। हेच तुमकां म्हणटा कितें तुमकां मेळ्ळें काय म्हणटा पोस्टमार्टम करतना तुमी जेन्ना हे केलें पळय तातूंत तुमकां कितें मेळ्ळें। फणसाचे बोंग जातात, फणसाचे शेडां, ते कितें म्हणटात ते भिकणां, प्लास्टीक, रबर आनी जीन्स पॅन्ट तो रिपोर्ट मेळपाक कितलो टायम लागतलो, कितले दीस। एक सुमना लागतलो। ओके, एका सुमनान जातले। पाली गांवच्या पंचाक मात गायीक रोगूच जाला म्हूण दुबाव। गायींच्या पोटात पचनाशिल्ल्यो वस्तू मेळ्ळ्यात हें बी तो मानता, पूण तो म्हणटा मेल्ल्या गायांक कावळे, रानवटी जनावरां खातात। हे फावट तांकां कोणेच आफडूंक पसून ना। गायी गार्बेज उस्तून सदांच खातात
आतांच अकस्मात इतल्यो गायी कश्यो मेल्यो असो प्रश्न. म्हाका एक मोठें दिसता तेंचें की पयलीं आमी गोरवां मेली न्हू तांकां कावळे कुत्रे कोण रणगे अशें कोण तरी खाय आनी ह्या गोरवांक न्हू कोण परशत करिना. रानटी दुकरां सुद्दां खाय हांकां कोण न्हू ती मेली न्हू तश्शी उरता, फक्त बसता ती मुस्कां आनी कोण तांकां खायना. तें एक म्हाका मोठें दिसता. पालीत फाटल्या 18 दिसांत 25 गोरवां मेल्ली मेळ्ळ्यात. त्या वाठारांतलो लोक आनी गोरवाकार भिल्यात. माकडताप सुरू जालो पालिसावन. ताका लागून आतां आनीक खंयचो नवो रोग आयला काय म्हूण गांवकारांक दुबाव. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाचो निश्कर्श खंयचे दिशेन वता ताचेर थारपाचे. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. वायन आनी फूड फेस्टिवलाक ना हरकतीचें प्रकरण GCZMAचेर शेकलां. CRZ2 वाठारांत कसलेच तरेचे टेम्पररी बांदकाम करपाक वा स्टॉलांक CZMAन फुडली ऑर्डर ये मेरेन परवानगी दिवची न्ही अशे निर्देश ग्रीन ट्रिब्युनलान ऑथॉरिटीक दिल्यात. ट्रिब्युनलान ऑथॉरिटीक जबाबदार धरल्या. 17 जुलया पयलीं ट्रिब्युनलान जाप मागल्या. सरकार ह्या आदेशाक चॅलेंज दिवपाची तयारी करता. पणजे कांपाला वेल्या DB बांदोडकर ग्राउंडार जाल्ल्या वायन फेस्टिवल आनी फूड फेस्टिवलाचें प्रकरण NGT मुखार पावलां. GCZMAन वायन फेस्टिवल फूड फेस्टिवला सारखे फेस्टिवल करपाक परवानगीची गरज ना म्हूण मेकळीक दिल्ल्यान मांडवीच्या देगेवेल्या ह्या CRZ2 वाठाराचें पर्यावरण प्रदूशण जालें म्हूण ट्रिब्युनलाचें निरीक्षण. ह्या फेस्टिवलां खातीर पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जाता. GCZMAच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी असल्या फेस्टिवलांक ऑथॉरिटीच्या मान्यतायेची गरज ना असो विचार केलो ते पर्यावरणाचे दुश्परिणामाक आनी प्रदूशणाक जबाबदार अशें निरीक्षण NGTन नोंद केलां. ग्रेप एस्कापेड फेस्टिवल, वायन फेस्टिवल आनी फूड फेस्टिवल करपा खातीर मिटिंगेंत वांटो घेतिल्ल्या गोवा कोस्टल मॅनेजमेंटाच्या वांगड्यांक NGTन नोटीस काडल्या. अशा तरेचे फेस्टिवल करून पर्यावरणाचें लुकसाण केल्ल्यान तुमकां जबाबदार कित्याक धरचे न्ही हाचेर NGTन जाप मागल्या. 17 जुलयाक सुनावणी जातली. ताचे पयलीं सगळ्यांनी जाप दिवची अशें NGTन स्पश्ट केलां. सरकार ह्या निवाड्याक चॅलेंज करपाची तयारी करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक ब्रेक.